फाटल्या 50 वर्षात जी उदरगत झाली ना ती फाटल्या 10 वर्षात आम्ही करून दाखवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य झाले, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। गोय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले। सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू झाला। तसेच DSS विडो पेन्शन योजनेचे पैसे वाढयल्यात। विधवा बायलांक आता 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले। ह्यान आधी 2,500 रुपया मेळटाले। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNL चे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या। तसेच कोडिंग, रोबोटिक्स स्कूल, स्किलिंग, रिस्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आणि हेर विषयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केले। सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू झाले आसा। डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिष्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आम्ही 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा। शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण योजनेखाला राज्यभरातल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची ताक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा। राज्यातल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचे प्रशिक्षण दिला। या योजनेखालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणाय आम्ही उपलब्ध करून दिल्ली आसा। राज्यातल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आम्ही एस्टॅब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरुवात केल्ली आसा। केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता। फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आम्ही विकास करपाक शकले व फक्त आणि फक्त या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतले, टुरिझम आसतले, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावं नाशिल्ले तेजो मोठो विकास आम्ही या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले। वट्ट आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी। म्हणून तर येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकले।